हरमलच्या पंचक्रोशी शिक्षण मंडळा वतीन खासा क्षमतेच्या भुरग्यां खातीर सुविधा निर्माण केल्ल्या आस्था ह्या स्वतंत्र विभागाचे उक्तावण अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांच्या जन्मदिसा सोमारा 4 जुलयाक जाले। हरमल पंचक्रोशी हायस्कुलांत स्वतंत्र शालेय रिसोर्स रूम वावरांत आसा। 70 परस चड बुद्धिमत्ता म्हळ्यार IQ आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक शिकयतात, पूण 70 परस उणे IQ आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां मदीं शिक्षण आनी स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपाची जिद्द, कुशळटाय निर्माण जावची तसेच तांच्या मदीं आत्मविश्वास वाडचो ह्या उद्देशान आस्था विभाग सुरू करतात, अशें पार्सेकाराचें म्हणणें। ह्या कार्यावळीक सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्लो। पालकांच्या मनात भितर भुरग्याच्या भवितव्याच्या बाबतींत एक नवो उजवाड हांगा पडला। पयलीं तुमी पळयल्यात की एक म्हाका दिसता एक सिंबॉलीक आसा, हांगा भितर सरता आसतना खूब काळोख आशिल्लो आनी मागीर उजवाड जाल्लो आसा। म्हणजे कोणी तरी ह्या आमच्या बालकांच्या नशिबा भितर उजवाड घालपाचो प्रयत्न करता। आयज तांची संख्या 9 आसतली आनी ती वाडपाक जाय अशें म्हणना, पूण संख्या आसा ती संख्येक न्याय मेळचो, विश्वास निर्माण जावचो। एक आमची संस्था काम करपाचें आसा, कांय लोक आपले सगळे तन विसरून ह्या भुरग्यां खातीर कार्यरत आसात। ही जाणीव पालकांक जातली, त्या भुरग्यांक जातली आनी हांगा बरे रिसोर्स मेळटा, हांगा शैक्षणीक लाभ जाता आनी भुरग्याचो करियर घडटा। भुरगे स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपाचे सशक्त आनी सक्षम करता। आज हो लाईफ स्किलाचो रिसोर्स रूम सुरू जाता। सुरू करप खूप सोपें आसता, पण म्हाका खात्री आसा आमी 9 विद्यार्थ्यांक घेवन सुरू केल्यामुळे फुडल्या काळात हांगा संख्या वाडटली। जशी संख्या वाडली की लाईफ स्किलाचे जे वेगळे वेगळे एस्पेक्ट आसात ते स्पेशलायझेशन करपाक मेळटले। म्हणजे म्हाका आत्तां म्हजे कुशीक बसलेलो जो कमिशनर आसा दिव्यांगाचो, ताणें म्हाका सर म्हणलो फिजिओथेरपिस्ट आसा, फिजिओथेरपिस्ट तुमकां सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट सॅलरी दिवं शकता आणि इक्विपमेंटूय दिवं शकता। त्यामुळे सरकारच्यो योजना असतात त्यो मेळोवप असतात। आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर तर हांगा आसात, म्हाका तांचे कडेन मागप किंवा तांचे कडेन याचना करप हे म्हाका कांयच हे दिसना।